नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकर आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन निकतेच सोंपलां। सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांनी साबार विशयांचेर ह्या अधिवेशनात चर्चा केली। तशेंच आक्रमक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची भूमिका आमकां पळोवपाक मेळ्ळी। पण ह्याच सगळ्यात शियाळी अधिवेशनात पंचायत राज दुरुस्ती, शालेय शिक्षण कायदो दुरुस्ती, मुणकार दुरुस्ती, पणजी महानगरपालिका दुरुस्ती सारखी काय महत्वाची विधेयकां आणि दुरुस्ती विधेयकां संमत जाल्या। ताचे विशीं आतां आमी सविस्तर जाणून घेवया। सुरुवात करतना पयलें आसा गोंय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट खासगी विद्यापीठ विधेयक। गोंय विधानसभेत GIM युनिव्हर्सिटी विधेयक 2026 संमत करून गोंय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट खासगी विद्यापीठात अपग्रेड करपाची वाट निमणे मेकळी केली। नवी GIM विद्यापीठ ही स्वखर्चाचेर म्हळ्यारूच आर्थीकदृष्ट्या स्वतंत्र आसतली। तशेंच ही बिगर संस्था UGC आणि AICTC नेमां खाला काम करतली। ह्या विधेयकात ह्या विद्यार्थी तशेंच कर्मचाऱ्यांच्या हिताची राखण केल्ली आसा। दुसरें आसा गोंय वॅट दुरुस्ती विधेयक। ह्या विधेयकात ल्हान वेपाऱ्यां खातीर कर प्रक्रिया सुटसुटीत करप आणि पालन नेमांक सोंपें करपाची मुखेल प्रक्रिया आसतली। ह्या विधेयकांतल्यान पात्र विक्रेत्यांक दर वर्सा रचना म्हळ्यारूच कंपोजिशन येवजणेचें नूतनीकरण करचे बदला फक्त एक फावट हातूंत निवड करपाक मेळटा, जाका लागून प्रक्रियात्मक भार उणो जावपाक पावता। तशेंच कलम 31B खाला अर्ज दाखल करपाची नेमणी तारीख 30 जून 2026 थारायिल्ली आसा। तशेंच वॅट रिफंड दावे दाखल करपा खातीर 2 वर्सांची मुजत वाड दिल्ल्याचेंय सांगलां। सरकारान सांगिल्ल्या प्रमाण ही दुरुस्ती 2025-26 अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावांचो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा आणि राज्यात सुरळीतपणान व्यवसाय करपा खातीर सोयीचें थारतले। तिसरें गोंय शालेय शिक्षण कायदो दुरुस्ती। 1 जून मेरेन ज्या भुरग्याक 6 वर्सां पुराय जाता ताकाच यत्ता पयलेत प्रवेश दिवपाची तजवीज करपी गोंय शालेय शिक्षण कायदो दुरुस्ती विधेयक संमत जाले। नवे शिक्षण धोरणाचे कार्यवाही खातीर ही दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा। अंदू 2025-2026 वर्सा 1 जूनाक 5.5 वर्सां पुराय केल्ल्या भुरग्याक प्रवेश दिला। हाचे फुडें मात 6 वर्सां सकयल्या भुरग्याक प्रवेश मेळचो ना खंय। चौथे आसा पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक। आता आमदार तशेंच जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आपल्या मतदारसंघात जावपी ग्रामसभेत वांटो घेवपाची संद मेळटली। हाच्या खातीर पंचायत राज कायद्यात नवे कलम 4A चो आस्पाव करपी विधेयकाक मान्यताय दिली। तशेंच बांदकाम दुरुस्ती, नव्या बांदकामाक पंचायत सचिवांनी परवाने 15 दिसांच्या जाग्यार फक्त आनी फक्त 7 दिसांत दिवचे म्हणून कलम 47 मदीं दुरुस्ती जाल्या। हे विशीं जारी केल्ल्या अध्यादेशाक मान्यताय घेवपा खातीर ही दुरुस्ती आसा। पांचवें भूंय महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक। भूंय महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयकात जमीन रूपांतरणाची सनद 60 दिसांच्या जाग्यार 45 दिसां भितर बंधनकारक आसा। या दुरुस्ते प्रमाण जमीन रूपांतर प्रक्रिया वेगान करपाची मोख आसा। तशेंच हातूंत कार्यपद्दती सोपी करप, सुरळीतपणान व्यवसाय करपाच्या हेताचो ह्या आस्पाव आसा। 6वें मुणकार दुरुस्ती विधेयक। हाचे फुडें भाटकाराक मुणकाराचे मान्यताये बगर घर दुसऱ्याच्या नावार करपाक मेळचें ना। तशेंच घर आशिल्ली जमीन मुणकाराचे मान्यताये बगर विकपाक लिजार दिवपाक भाटकाराक मेळची ना। कायद्यांचे उल्लंघन करून केल्ली हस्तांतरण निरर्थक थारतली अशें ह्या विधेयकात म्हणलां। 7वें आसा गोंय मोपा विमानतळ प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक। ह्या विधेयक दुरुस्ती प्रमाण मोपा विमानतळ प्राधिकरणाक कंत्राटी नेमान वा प्रतिनिधित्व पद्दतीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाची मेकळीक आसतली। 8वें गोंय बिगर जैव विघटनशील कोयर दुरुस्ती विधेयक। नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयरांत आस्पाविल्ल्या सोऱ्याच्या बाटल्यांचो विलो लावपा खातीर गोंय डेपॉझिट रिफंड येवजण प्राधिकरणाची स्थापणूक करपाची तजवीज ह्या विधेयकात आसा। 9वें गोंय जनविश्वास दुरुस्ती विधेयक। हे केंद्र सरकाराचे विधेयक जावन आसा जे गोंय सरकारान आपणायला। या विधेयकात प्रशासन घटमूट करप आणि कायद्याची प्रभावीपणान अंमलबजावणी सुदारपाचो हेत बाळगून सध्याच्या कायद्यात महत्वाचे आणि गरजेचे बदल करपाचे आसा। 10वें आसा गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक। ह्या विधेयकात जमनीच्यो नोंदणी आणि पयल्या सर्वेक्षण येवजणेत नोंद जाल्ल्या इमारती बाबतीत मुखेल अधिकाऱ्यांची फावो ती परवानगी आसप गरजेचे थारतले। आणि 11वें आसा गोंय पणजी महानगरपालिका दुरुस्ती विधेयक। ह्या विधेयकात जमनीच्यो नोंदणी आणि पयल्या सर्वेक्षण येवजणेत नोंदणी करून बांदिल्ल्या इमारती विशीं मुखेल अधिकाऱ्याची फावो ती परवानगी आसप गरजेची थारतली। ही जाली फक्त 11 विधेयकां। आनीकूय महत्वाची अशी विधेयकां संमत जाल्लीं आसात। ती अशी गोंय शेती उत्पादन पशुपालन वेपार दुरुस्ती विधेयक। हिवूय विधेयकां शियाळी विधानसभेत संमत जाल्ली आसात। तर अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओ खातीर गोमंतक टीव्ही चॅनलाक युट्यूबाचेर सबस्क्राईब करा, तशेंच फेसबुक आणि इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करा। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।